पळयात पक्षाचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसायान 3-4 म्हयन्या पयलीं सांगत आहा. इनफॅक्ट तो म्हाका दिसता नोव्हेंबराच्यान सांगत आशिल्लो की टुरिस्ट जे येतात, भायल्यान जे येतात, जे बॉर्डरांतल्यान एंट्री करतात आयदर बाय रोड, रेल ऑर फ्लायट, हांकां टेस्टिंग मॅन्डेटरी कर म्हणून, ना जाल्यार नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन येवनी. पूण मुख्यमंत्र्याक ताजो इगो आड येता काय सुपर सीएमा कडल्यान हे मेळना ऑर्डरी काय हे आमकां खबर ना. कारण ताका जी गजाली आमी सांगताले प्रत्येक गजाली तो ते इम्प्लिमेंट काय करना. आनी पयर मागीर सांगता की विजय सरदेसाय मिटिंगेक येवना. अरे मिटिंगेक येवन तुका जे आमी सांगतात, तुका रायटिंगेन दितात, ते तूं केन्ना इम्प्लिमेंट करना. मागीर टायम पास करपाक तुजे कडेन मिटिंगेक येवपाचें आमी? टायम पासाक येवपाचें काय आमच्या लोकांक विजय सरदेसायान पावपाचो मतदारसंघात? सो विश्वजीत राणे जो काल उलयला हेल्थ मिनिस्टर, आजचो लेट हांव इंटरव्यू पळयतालो तो सीएनएनाचेर. सीएनएन इज अ इंटरनॅशनल न्यूज चॅनल. तो म्हाका दिसता खरें उलयला. कारण तो स्वता बोवाळ घालत आशिल्लो, तो ट्विट्स करीत आशिल्लो. एक कॅबिनेट मंत्री दुसऱ्या आपल्या मुख्यमंत्र्या कडेन खरें म्हणल्यार मेळून उलोवंक शकता. जेन्ना मुख्यमंत्री आयकना तेन्नाच अशे एक्शनां जाता मंत्र्यां कडल्यान की मंत्र्याक ट्वीट करचें पडटा. गोंय ल्हान स्टेट, मध्य प्रदेश किंवा युपी भशेन व्हडलें न्ही की मंत्र्याक मुख्यमंत्र्याक मेळपाक एक दीस ट्रॅव्हल करचो पडटा किंवा देड दीस ट्रॅव्हल करचो पडटा. एक 10 मिनटान विश्वजीत मिरामारच्यान सेक्रेटरीएटान पावंक शकता किंवा आल्तीन बंगल्यार पावंक शकता 10 ते 15 मिनटां भितर. सो हातून स्पश्ट जाता की मुख्यमंत्री पूर्णपणे जबाबदार आसा. आनी काल जे ताणें ब्लंडर केला, स्पेशली आफ्टर दॅट हाजे प्रेस कॉन्फरन्स, ते सगळे गोंयचे जनतेन पळयल्ले की अरे लॉकडाऊन म्हणून ना मरे काय म्हणून. म्हणजे बेसिकली हांकां लॉकडाऊनाची एलर्जी आहा. लॉकडाऊन शब्दाकूच म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक एलर्जी आहा. आनी विश्वजीत राणे जो काल उलयला सीएनएना कडेन, हे अत्यंत खरी गजाल आसा. आनी म्हाका दिसता एज अ हेल्थ मिनिस्टर ताजेरूय आतां लोड आसतलो. कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी कमी पडल्यात. हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर सामके कमी पडल्यात आमी टू टॅकल द सिच्युएशन. कारण इट हॅज गॉन आउट ऑफ द हँड्स एज प्रेडिक्टेड बाय हेल्थ मिनिस्टर हिमसेल्फ. आणि हेल्थ मिनिस्टरान हाज्या पयलीं सांगिल्लें की केसी डेथ रेशियो जो आहा तो 100 क्रॉस जावंक लागतले म्हणून. आतां लागीं पावंक लागल्यात. 70, 75, 60 अशें येवंक लागले. म्हाका दिसता येणाऱ्या कांय दिसान विश्वजितान जे सांगिल्लें ताचेर तेंकतले. आनी हाजो पूर्ण जबाबदार मुख्यमंत्रीच आसा. इररिस्पॉन्सिबल लिडरशीप, हांव म्हणटा लिडरशीपूच ना राज्याक, अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. जेन्ना ओपोजिशन सांगता, जेन्ना विजय सरदेसाय सांगता किंवा दिगंबर कामत सांगता किंवा लुझीन फालेर सांगता, ओपोजिशन बाकीचे ते सगळे एक्सपिरियन्स राजकारणी, ते काल परचे न्ही. मुख्यमंत्र्याक आपलो इगो आड येता काय आनी कोणाचो सुपर इगो आड येता हे आमकां खबर ना. ऑफ द रेकॉर्ड तांच्याच मंत्री सांगपा लागले आतां इन प्रायव्हेट की मुख्यमंत्री सांगता ते कांयच आयकना आनी ताका बोलतोच माकड कसो नाचयता. सो ऍडमिनिस्ट्रेशन जाणा आशिल्ल्या मनशांनी ऍडमिनिस्ट्रेशन चलोवंक जाय. पक्ष चलोवप म्हणल्यार राजकारण ऍडमिनिस्ट्रेशन चलोवप न्ही. दे शूड अंडरस्टँड दीस. ऍडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली अ डिफरंट बॉल गेम. आणि मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणल्यार सगळ्या मंत्र्यांक इन्वॉल्व करून, एक मंत्र्याक ऑक्सिजनाची जबाबदारी, एक मंत्र्याक बेडांची व्यवस्था, एक मिनिस्टराक ट्रान्सपोर्टेशन, एक मिनिस्टराक मेडिकल इक्विपमेंट्स, एक मिनिस्टराक जेवणाची व्यवस्था पेशंटांची, अशी जबाबदारी दिवंक जाय. पण हांगा काय ना. हांगा सगळे आपूण आनी आपूण.